दाबोळे वालीस जंक्शनार NH17B हायवेचो कोणे तरी डिवायडर काढून गाडयांक यो वच करपाक वाट मेकळी केल्या। मदींच हे कर्म केल्ल्यान ह्या रस्त्यार कितलेशेच ॲक्सिडेंट जातात, लोकांचो बोवाळ पडला। ब्रेस्तारा आमदार माविनान नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीच्या ऑफिसरांक घेवन जंक्शनाचे इन्स्पेक्शन केलें। थंय आशिल्लो तसो डिवायडर परत घालपाचें थारलां। Yourself witness how many accidents have been taking place in this particular junction behind you. It is an area which everybody tries to use for sake of convenience. We are flouting all the rules possible, traffic rules, highway rules, and all other possible manner. They try to take a shortcut just to reach a few seconds earlier, and this is the trend everywhere. I have instructed the National Highways to close this particular rupture, illegal rupture of the median which took place. Okay, the middle what was there for people to prevent to move from one side to another. Once they close this ruptured median, I think Zuaris have agreed to, for the moment, temporarily allow the traffic to turn at that particular junction. So they will be opening that particular part so that traffic does not have to go to the other junction of Zuari, which is little not only far away, it is not properly done. This is a temporary arrangement to prevent accidents and to prevent more people from dying. We are ourselves witness how many people are dying here. Before there are more deaths, and now that it is monsoons, we want this to be done immediately. National Highway Authorityचे ऑफिसरूय माविना बरोबर आशिल्ले। The first thing is this unauthorized opening, which is there just in front of NSD. This has to be closed first. As you people have already witnessed a lot of accidents are taking place. People have lost their life. So human life is very important. So we have to, first thing is we have to close this unauthorized opening. That I am going to do within 10 days time. सध्या त्या सुवातेर तात्पुरतो ट्रॅफिक पुलीस दवरला म्हणून चिखलेचो सरपंच सांगता। आमचे मिनिस्टरान सांगला सगळें कित्याक हो गोंय ते कमर्शियल व्हेकल पळय आहाय आनी टॅक्सी पळय आहाय ते पब्लीक लायफ इतली रिस्की जावन गेलो आहा आमची ते चोवपा सारके रेस गायले दिसता तेणी स्पीड घालता। सो आमकां सरान सांगला हिंगा थोडे इलिगलिटीजूय आहाय, थोड्यांनी कित केलो आहा तेवूय नोटीस कार्ड म्हण तेवूय आमी बंद करतले आनी आमी सायन बोर्ड घालतले आनी ट्रॅफिकाकूय इंस्ट्रक्शन दिलां थोडे दीस तेणी हिंगा रावपाचें आनी कमर्शियल आनी टॅक्सीज आहाय जे ह्या रुटान बंद करपाचे। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। क्रांतिकारी हिरवे गुरुजीची जन्मशताब्दी बुधवारा तेरेखोला मनयली। तांच्या फोटवाक हार घालून आर्गां ओंपली। हिरवे गुरुजीची सगळी फामील सुवाळ्याक आशिल्ली। बरोबर आमदार दयानंद सोपटे आनी बाकीचेय आशिल्ले। गुरुजीच्या नांवान एक स्मारक बांदून तांच्या त्यागाची पावती तांकां दिवंक यत्न करतलो म्हणून सोपटे उलयला। तो खंय विधानसभेत प्रस्न काडपाचो आसा। लढा देतो आणि तो लढा देत असताना तो इथं धाराशाही होतो, म्हणून या भूमीचं नाव हुतात्मा हिरवे गुरुजी धारातीर्थ असं करावं अशा प्रकारची सुद्धा मागणी मी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना दिलेली आहे। जे प्रयत्न असतले सरकाराकडे की अशा महान व्यक्तींचे याद जावची याच्या खातीर त्यांची आठवण म्हणून ह्या भागान एक बऱ्यापैकी एक स्मारक जावचे। पण एकच एश्योरन्स दिता, माझे कर्तव्य जबाबदारी म्हणून काय करता की याच्या पुढे हुतात्मा हिरवे गुरुजींचे याद म्हणून हांगा एक बऱ्यापैकी स्मारक जावचे। कदाचित आणि त्यांच्या ह्या बलिदानाची पावती म्हणून याद म्हणून, पण खऱ्या अर्थान ताका श्रद्धांजली दिवच्या खातीर जी गोष्ट करपाक जाय त्याची मागणी करतो आणि मागणी जोपर्यंत पुरी जायना तोपर्यंत
पाठपुरावो करीत जातलो. हिरवेजी गुरुजीच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक तुम्ही पळा, पूण हिरवे गुरुजी फाटी सरलो ना. हिरवे गुरुजी जाता तितलो फुडें बळान फुडें सरलो आनी त्याच टायमार पाकले आनी ताचेर गुयी घातली आनी ताका मारून उडयलो. आनी हो इन्सिडेंट घडलो त्या झाडाचे सुंकार त्या बॉर्डरीचे आरो. आनी हांव सरकारा लागीं मागतालो, म्हाका ही जी इमारत जी हांगा उबारलेली आहा ती म्हाका जो ते सुवातेर मेला ते सुवातेरूच इमारत जाय आसली म्हणून हांव सरकारा पूण तें घडलें ना, तें हांगाच घडलें. मालीम जेटीवेली अतिक्रमणां आनी बेकायदेशीर बांदकामां केल्ल्या शॉपांचेर खंय एक्शन जातली. त्या शॉपवाल्यांक नुस्तेमारी खात्यान नोटीशी धाडल्यात. फुडल्या 10 दिसां भितर एक्शन जातली म्हूण फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकार सांगता. बेकायदेशीर बांदकाम करतल्यांक नोटीशी पावल्यात, मात तांणी दुर्लक्ष केल्यार शॉपांचो ताबो घेतले म्हूण पालयेकार उलयता. मालीम जेटीवेली अतिक्रमणां आनी बेकायदेशीर बांदकामां क्लियर करपाचे नुस्तेमारी मंत्रालयान थारायला. मंत्र्यान खर स्टँड घेतल्या उपरांत नुस्तेमारी खात्यान कारवायाच्यो नोटीशी धाडल्यात. हालींच नुस्तेमारी खात्यान केल्ल्या मालीम जेटीच्या इन्स्पेक्शना उपरांत ह्यो नोटीशी गेल्यात. डायरेक्टराक आदेश दिल्लो आसा की ते क्रॅकडावन कर म्हणून, आनी सगळ्या जे पळय थंय इल्लिगल आशिल्ले त्या सगळ्यांक ऑलरेडी नोटिसो पाविल्ल्यो आसा. आनी नोटिसो पावल्या कारणान तांणी आतां येता त्या 8-15 दिसां भितर ते सगळे आमी ताबो घेतले आनी सगळे क्रॅकडावन करतले. थंय एक सोसायटी आहा, त्या सोसायटी मार्फत हे सगळे गैरप्रकार चलताले. हांवें पयर CMा कडेन डिस्कस करून CMानूय आदेश दिल्या की ते बंद करा म्हणून. त्या प्रमाणे ते डायरेक्टर आमचे आसा ताणें ऑलरेडी तांकां नोटीसो धाडून बेगीन आमी ताबो घेतले ताचेर. आनी ज्या लोकांचेर अन्याय जाला त्या लोकांक आमी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां न्याय मेळोवन दितले. तांकां हे लोक थंयसर धंदो करपाक अलाव करिनाशिल्ले. त्या लोकांक आमी तांचो जो नैसर्गीक न्याय आसा तो तांकां मेळूंक जाय. ह्या अर्थान आमी ते सगळें क्रॅकडावन केल्लें आसा आनी ह्या लोकांक न्याय मेळटलो हें हांव सांगूंक सोदतां. फर्मान मंत्र्याचे, पूण खरी मालीम जेटीवेली ही बेकायदेशीर शॉपां काडपाक एक्शन घेवपाची फिशरीज खात्यान. जेटीवेले बेकायदेशीर एन्क्रोचमेंट काडटले म्हणून मंत्र्यान विशय काडून आतां 3 म्हयने जाले. 1 तारखेच्यान बॅन पिरियड सुरू जालो. ते सादारण आमी म्हाका दिसता 15 तारखेच्या दरम्यान काडिल्लो तो. त्या वेळार ते येवन विनवणी करूंक लागले की आमकां पेमेंट करूं जाय, हें करूं जाय, तें करूं जाय, जे लोक थोडे आशिल्ले थंय ते. म्हणटकूच माणुसकीच्या दृश्टीन आमी ते 15 दीस दिले आनी आतां बॅन पिरियड आहा न्हय, ह्या बॅन पिरियडा मदीं ते आमी काडले म्हणजे आनी 8-10 दिसांनी आमी नोटिसो पावल्यो तांकां. आतां नोटिसो पावल्या कारणान ताणें काडूंक जाय ते. ते जर काडिना बऱ्यापणान नाल्यार आमी ताबो घेतले ताजो. जवळ जवळ घेतलेल्यान जमा आसा तो ताबो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेव एक ब्रेक.